कोयरा विलायक MRF फॅसिलिटीना हायकोर्ट बडी घेऊन पंचायतींच्या फाटीक 5 लाख डिपॉझिट 15 दिसात MRF सेंट लॉरेन्स भाटी उपरांत हरमल पंचायत लायनीर. अकरावेची सुधारित इतिहासाची पुस्तकां मार्केटात. पुर्तुगीजा आड कुंकळ्ळेची क्रांती, पिंटोचे बंड अशे गोंयच्या क्रांतीचो आस्पाव. फुडल्या वर्सासान 9वेतूय कुंकळ्ळेची क्रांती. काश्मीरी हिंदूंचो नरसंहार. काश्मीर फायल्सात लव जिहाद. केरळ फायल्सात गोंयच्या इन्क्विजिशनाचे सत्य उगडूंक गोवा फायल्स जाय. 16 ते 22 जून गोंयांत वैश्वीक हिंदू राष्ट्र महोत्सव. 18 जूनाक आयतारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची मन की बात. म्हयन्याच्या निमाण्या आयतारा जातली ती हे खेपे गोंयच्या क्रांती दिसा. उपरांत प्रधानमंत्री चल्लो अमेरिका भेटेर. राया बस स्कूटरीचो अपघात. एकलो दादलो, 3 भुरगीं जखमी. दोगांक क्रिटिकल. वताली लोटले फुटबॉल सर्तीक. थळावे म्हणटा पुलीस फक्त तालाव मारूंक पॅसेंजर बसीक धर बांदना. पुण्यात G20 एज्युकेशन वर्किंग ग्रुप कमिटीची परिशद. नवे शिक्षण धोरणाविशीं जागृती करात. केंद्राचे सगळ्या राज्यांक निर्देश. गोंयांत शिक्षणीक मळार जनभागीदारी. साई 20 मुखेल लेखा परीक्षक कार्यगटाचे शिखर परिशदेचो गोंयांत समारोप. लेखा परीक्षणाच्या मळार एकठांय. सहयोग वावुरपाचो थाराव. ऑडिटाक AI वापराचेर विचार. आमदार अपात्रता प्रकरणात सभापती तवडकराचो मायकल आणि दिगंबर कामतीक धपको. अमित पाटकराची दोगांचे आड अपात्रता याचिका सुनावणेक. सांखळेचो आमदार. मुख्यमंत्री 11 वर्सात पहिलेच खेप सांखळे पालिका मंडळाचे बसकेक. अनुप पालिका हातात येतनाच मुख्यमंत्र्याची पहिलेच बसकेक हजेरी. शेतकी मंत्र्याच्या फोंड्या मतदारसंघात सदर शेतकी कचेरीचे बिल्डिंगेचे छप्पर कोसळ्ळे. कचेरी मार्केट यार्डात शिफ्ट. शेतकी मंत्री रवी म्हणटा बिल्डिंगेची फायल फायनान्सा कडेन. देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 120. एक्टिव्ह केशी 2148. गोंयांत नव्यो केशी 5. एक्टिव्ह केशी 28. एक राष्ट्र एक कायदो. राष्ट्रीय कायदो आयोगान मागल्यो लोकांकडच्यान समान नागरी कायदो लागू करपा विशीं सुचोवण्यो. 30 दिसां भितर सुचोवण्यो नोंद करूंक मुजत. कुठ्ठाळचो आमदार आंतोन वाजाचे कासावले ग्रावंडाचे अनवाणी इन्स्पेक्शन. लेवल सारखे ना म्हूण रिपोर्ट. ग्रावंडाचे काम सारखे जाल्यारूच वापरूंक दिवपाची सुचोवणी. लोकसभेचो सभापती ओम बिर्लाचे आजी माजी आमदारांक आज गोंय विधानसभेत विकसीत भारत 2047 मार्गदर्शन. काणकोणा श्रमधामाच्या लावार्थ्यांक घरांच्यो चावयो. अँटी नार्कोटिक सेलाची हणजुण्या रेड. थळाव्या तरणाट्याक ₹2.5 लाख चरसा सयत धरलो. हे आदी क्रायम ब्रांचीन धरिल्लो. जामिनार भायर आसतना कर्म. गुजरात आणि पाकिस्तानात आज सांजे बिपरजॉयाचे लँडफॉल. हवामान खात्याची शिटकावणी. गुजरातान दर्यादेग वाठारांतले 40,000 लोकांक. पाकिस्तानान 20,000 लोकांक केले शिफ्ट. मनी लॉन्ड्रिंग केशीत ईडीन तमिळनाडूचो मंत्री सेंथील बालाजीक केलो अटक. सेंथिलाची बायल ईडी आड पावली. हायकोर्टात दुसरे वटेन सेंथील दुयेत म्हूण हॉस्पिटलात. लंडनात उच्च शिक्षणाक गेल्ले हैदराबादचे चलयेचो खून. बरोबरचेरूय सुरयेन हल्लो. ती हॉस्पिटलात. पुलिसांनी दोगांक उखल्ले. मणिपूर इम्फाळात परत हिंसाचार. उग्रवाद्यांचो अंधाधुंद फारपेट. 9 जाण सोंपले. 10 जखमी.
मार्केट नेगेटिव्हार उक्ते सेन्सेक्स पडलो पावलो 63,180, निफ्टी पडलो जालो 18,755.